मेनू पठाण नावाच्या एका 28 वर्सां पिरायेच्या मनशाक वास्को पुलिसांनी बलात्काराच्या आरोपाखाला अटक केल्ल्याचे पुलीस सुत्रांकडून कळटा। एका अस्तुरेन केल्ल्या कागाळीच्या आधारान ताका अटक केल्ल्याचे समजता। ऑगस्ट नोव्हेंबर 2019 मेरेन आरोपी त्या अस्तुरे वांगडा संबंध दवरून आशिल्लो अशें तिणें आपल्या कागाळींत बरयलां। आपूण तुजे लागीं लग्न जातलो अशें सांगून तिणें संबंध दवरिल्ल्याचें कळटा आनी हातूंतल्यानच ताणें बळजबरीन ह्या अस्तुरे लागीं कुडीचो संबंध दवरिल्लो अशें तिचें म्हणणें आसा। तिचेर बळजबरी करतनाच तिका पयशा खातीर हेरांकडेन कुडीचो संबंध दवरपाक लायला आनी ह्या संबंधांतल्यान येवपी पयशाचेर तो आपली उपजिविका चलयतालो। हेरां वांगडा कुडीचे संबंध दवरपाक न्हयकार दिल्यार तो आपणाक मारपेट करतालो अशें तिणें आपल्या कागाळींत म्हळां। हाचे वेल्यान पुलिसांनी पठाण हाका अटक केल्या। फुडलो पुलीस तपास चालू आसा। RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक।